3-4 असे मुद्दे मेन जे आशिल्ले ते आज डिस्कशन आयले आनी थंडपणान आमची मिटींग जाली आज. पयलो प्रश्न आशिल्लो आमचो आज आमी 1996 जो घरपट्टी टॅक्स हावस टॅक्स आशिल्लो तो 5 रुपया आशिल्लो आनी 2019 2019 तो वाडून फक्त 2 रुपया वाडिल्लो तो 7 रुपया जालो पर स्क्वेअर मीटर. पर स्क्वेअर मीटर एज कम्पेअर्ड टू अदर म्युनिसिपालिटीज इन गोवा. बाकीचे ज्यो म्युनिसिपालिटी आसा एक सांखळे घेया तुमी सगळे मोर दॅन कोणचे 25 रुपया खंयचे 30 रुपया खंयचे 35 रुपया पर स्क्वेअर मीटर असो रेट सगळ्याच आशिल्लो. एकूच फोंडे म्युनिसिपालिटी अशी आशिल्ली की आमी इतले वर्सां कांयच आमी हें केलें ना कित्याक तुमकां खबर आसा न्ही म्युनिसिपालिटी पेमेंट आनी हें तें म्हणून ते भरपूर आतां तांकां तो सॅलरी जातात न्ही म्हणजे आमचें कशें आशिल्लें की आमी लोकांक त्रास करनासतना आमी चड वाडोवना फक्त आमी 7 रुपया जो आशिल्लो 7 रुपया आशिल्लो फक्त आमी 3 रुपया वाडयला कळ्ळें 10 रुपया केला इतलोच. आनी जो कमर्शियल आशिल्लो 20 रुपया तो आसा तो 25 रुपया केला कळ्ळें न्ही. हो आज आमच्या कावन्सील मिटींग आमी डिसायड केला. हो आतां खंयचो म्हणल्यार 25-26 तरी करतलो आतां फुडें आयज जे जालें न्ही 25-26 कमर्शियल किती वाडला? 5 रुपया कळ्ळें न्ही. इतलेंच एक आमचें मेन डिसिजन आशिल्लें. आनी दुसरें आमचें जें आज कुत्र्याचें कळ्ळें न्ही कुत्र्याक लागून जो आज हालींच म्हाज्याच वार्डार जो प्रॉब्लम जालो एक चली भुरगें ल्हान एक 19 म्हयन्याच्या भुरग्याक तेजेर कुत्र्यांनी एटॅक केलो आनी तेजी डेथ जाल्ल्या कारणान अशें संबंद एक फोंड्यान तरी अशी फोंड्या तालुक्यांत तरी पयली गजाल अशी ही घटना घडली अशी आनी वायट दिसता सांगपाक की ते भुरग्याक मरण आयलें आनी अशें कोणाकूय जावचें न्ही. आनी ताका लागून आमी डिसायड केलां कळ्ळें न्ही आज कावन्सिलां आमी घेतलें आनी कोमलदास जी लँड आसा आमची जी क्रिमेटोरियम वारकणे आसा त्या क्रिमेटोरियमच्या फाटल्यान जवळ जवळ एक 2000 स्क्वेअर मीटर जमीन आसा फाटल्यानूच ते तेकोन फाटल्यान सायडीच्या ती कोमलदास बालवडा कोमलदास येता ती. सो आनी आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री रवी नायक सर हांणी बीन बरो इंट्रस्ट दाखयला आनी ते मुखार तांणी इंट्रस्ट दाखोवन थोडे ती बोल्डली चालू आसा उलोवप चालू आसा की ती जागा आमकां मेळची म्हणून कळ्ळें न्ही. हेजेर सगळ्याच आमचे कावन्सील सगळे कावन्सील प्लस आमचो मिनिस्टर सर हेंचे बीन भरपूर प्रयत्न आसात. आमी ती कशी भशेन ती जमीन घेवपाक पळयता जेणे करून आमकां तें डॉग शेड बांदपाक लागून कळ्ळें न्ही. असो एक आमचो उपक्रम आमी तें करताले. आतां डॉग स्टेरिलायझेशन चालू आसा तुमचें? हय तें चालू आसा आमचें कळ्ळें न्ही. ते कितें करता कुत्र्यांक व्हरता स्टॅलायज करता 1-2 दीस दवरता 3 दीस दवरता सो तांकां हाडटा आनी त्याच जाग्यार सोडटा. स्टॅलायज केल्या नंतर तांकां हाडटा आनी त्याच जाग्यार सोडटा. सो परत तो कुत्रो कितें जाता परत मागीर थोड्या दिसांनी तो कुत्रो स्टॅलायज करून सुद्दां तो एटॅक करता. अशी घटना ही राजांगण सोसायटी सायडीकूच घडलेली आसा. त्या कुत्र्याक एक कुत्रो आसा एक 15-16 कुत्री ती तितून तो तांचो लिडर असो ताका व्हरोन स्टॅलायज करून हाडून थंय सोडल्या नंतरय ताणें भुरग्यांचेर स्कुलाच्या भुरग्यांचेर 4-5 भुरग्यांचेर एटॅक केल्लो आसा. अश्यो घटण्यो घडच्यो न्ही म्हणून आमी पावल म्युनिसिपालिटीन एक्शन आमी हें घेतलां. स्टॅरिलायझेशनाक कितले पयशे दिले म्हणल्यार घेतला आमी कितले पयशे खर्च केले? म्हयन्याक कितलो खर्च आसा स्टेरिलायझेशनाक? आमी आमचे कडेन बिलां येतात ती 40,000 50,000 अशीं तेंची बिलां आसतात कळ्ळें न्ही. पीपल फॉर एनिमल पूण तरी आसतना कुत्रे म्हणटा दिसता भरपूर. हय भरपूर तुमी पळयात कळ्ळें न्ही. ते स्टॅलायज करतात म्हणजे हाडून सोडटात न्ही कळ्ळें न्ही. नवीन जागा कितली स्क्वेअर मीटर आसली? ती अंदाज एक मोर दॅन 2000 अशी आसतली 2,000 अशी आसतली. आमी रिक्वेस्ट करून आज आमी मुद्दम तें रेजोल्युशन घेतलां जेणे करून आमकां एक डॉग शेड थंय बांदपाक कळ्ळें न्ही. ते एक संबंद 15 वार्डांनी लोकांक एक कित्याक सगळ्या मनस्ताप सगळ्या त्रास जाता. भुरगीं बी गोंया भोंवतन सुद्दां सगळ्या भितात कळ्ळें न्ही. खंय असो कुत्र्याचो बी जाल्लो आसा. सो आनी दुसरें अपील करता लोकां कडेन हांव थोडे पळय कितें करता केसां जाली जावं जंपर जाली की तांकां व्हरून एक थोडे तांकां कितें हें खावपाक बी घालता व्हरून ते कशें आसपाक जायना एकूच खंय तरी पॉयंट 1-2 अशे पॉयंट मेन धरून ते सगळ्याक घालता आनी मागीर ती 1-2 दीस तांकां कांय खावपाक बी मेळना न्ही मागीर ते ताळवता बरें अशें जाता. सो तेजेर मातशें जे कोण पळय हें घालता फिडींग तांकां थोडे रॉ चिकन घालता दिसता न्हू रॉ चिकन बी थोडे कळ्ळें कितें आमी पळोवपाक तितलें ना पूण दिसता न्ही दोळ मुखार लोक सांगता आमकां येवन हांगा. सो ते मातशें लोकांनी ती कोण पळय तांकां हें दिता न्ही अशें कितें खावपाक तें मातशें
ते पळोवचें थोडे लोक म्हणटा की रॉ फिडींग करता पळय चिकनाचें तेजो इम्पॅक्ट जावन वायलंट जाता अशें कितें तुमचे नदरे बीन कितें येयलें आमकां सांगलां एक 2-3 अशे दोन-तीन जाणांचे अशें नांव सुद्दां घेवन आमकां सांगलेलें आसा अशें शेण घालता ते सो ते आमी इन्स्पेक्टरांक सांगून दवरलेलें आसा कळ्ळें न्ही मातशें तुमी ते पळयात वचून हे असले लोकांक त्रास जावचे न्ही आमी लोकांची भलायकी चिंतता